नाव नितेश सोळंकर, प्रेसिडेंट ऑल गोवा रेंट अ कॅब एसोसिएशन. आयज आमी सगळे लायसन होल्डर्स हितून येयल्ले, आरटीओन येयल्ले, तशेंच एनफोर्समेंटान मेळोंक येयल्ले की इशू कितें आहा मेन हे दिसांनी प्रायवेट गाडयो खूब रेंटाक दिता ज्यो इलिगल आहा पळय त्यो. तश्योच पलटी नंबर प्लेट, पलटी म्हणजे जी टॅक्सी आसता कन्वर्ट करून रेंटाकार लायता, पूण ती रेंटाकार न्हू. आयज कितें जाल्लो जो इन्सिडंट वाडला पयलात तुमी आसले क्रायम चल्ला जावं कितें इन्सिडंट जाता पळय ते सगळे कितें आतां रेंटाकाराचेर येता. पूण चडश्यो गाडयो पळय दिसांनी ह्यो जाला क्रिमिनल एक्टिविटीज जावं आनी कितें आहा पळय त्यो सगळ्यो प्रायवेट गाडयो रेंटाक दितात, तश्योच पळट्यो नंबर प्लेटी आनी मागीर टार्गेट जाता रेंटाकारवाले. आयज म्हाका दिसता आमी हें जें एसोसिएशन केलां एक 3 months बॅक, हे एकूच आमी उद्देश आसलो आमचो, एकूच आसलो पळय जो गोंयची जनता आहा जे ड्रिंक एंड ड्रायवाचो इशू आसलो जावं आनी कितें हो खंय ना खंय आयज देवाच्या हितून एक कंट्रोलान येयल्लो आहा. आनी जे आमचे कलांगूटचे पुलीस स्टेशन PI आहा परेश नायक तशेंच आनी कितल्याच पुलीस स्टेशनाचे आहा तेंच्यांनी रातच्यो नाकाबंदी घातला आनी हितून कितें जाल्लें आहा ड्रिंक एंड ड्रायव रॅश ड्रायव्हिंग कंट्रोलान येयल्ले आहा रेंटाकाराच्यो. ज्यो लिगल गाडयो आहा पळय तेंचे उलयता, पूण प्रायवेट गाडयांचेर कांयच एक्शन जायना सद्याक. प्रायवेट गाडयो बिनदास भाड्याक चलता, पलटी नंबर बिनदास भाड्याक रेंटाक चलता आनी खंय ना खंय मागीर रेंटाकाराचेर इशू जाता. सो आयज आमी मेळपाक येयल्ले तेका आनी सरान सांगलां आमकां की हो आपल्या टिमी वांगडा डिस्कस करता आनी एक्शन घेवंक स्टार्ट करता म्हणून. तांकां आयडेंटिफाय ते कशें करपाक शकतले? पळय एवरी गाडयो हाडूंक शकना न्ही ते. ना पळय ज्यो रेंटाक दिता न्हू व्हेरी इजी आयडेंटिफाय करपाक. कस्टमराची बॅगां आसता जावं ट्युरिस्ट कोण आनी लोकल कोण तो सारको कळटा. सो आयडेंटिफाय करपाक व्हेरी इजी जायना म्हणून पळय जेन्ना आमी प्रायवेट आहले 10 years बॅक रेंटाकार परमीट मेळच्या पयलीं तेन्ना आरटीओक सगल्यो गाडयो मेळटाले, एनफोर्समेंटाक गाडयो मेळटलो, सेम फॉर्मुला आतां ते परतून लायतले. आरटीओची नजर इतली बरी आहा एनफोर्समेंटाची, तांकां खबर आहा ही गाडी खंयची भाड्याक चलता आनी खंयची चलना पळय ती. अदमास अशें कितले आसतले इलिगल? ऑल ओवर गोंया पळोवचे जाल्यार मोर दॅन म्हाका दिसता 2000 वयर प्रायवेट गाडयो रेंटाक चलता प्लस पलटी नंबर प्लेट टॅक्सी जी आहा पळय चलता. आनी मागीर कितें जाता इशू गोंयभर कितें जाता कितेंय जालें की रेंटाकार रेंटाकार रेंटाकार. पूण जेन्ना पळय सारके इन्क्वायरी करता ती आसता एक तर पलटी नंबर प्लेट ऑर प्रायवेट गाडी. सो हे आमी आमचो जो ग्रिव्हन्सीस जालो खूब तेंप जालो हो चलतालो हो घेवन आमी आयज मेळपाक गेले सराक आनी सरान आमकां इन्शुरन्स दिला की हेचेर एक्शन जातलें म्हणून व्हेरी सून. टायमलायन कितें चल्ला? टायमलायन म्हणून न्हू ते आतां पळय सराक आमी मेवला, सरान एश्युरन्स केला, पळोवया सर केन्ना स्टार्ट करूंक शकता पळय ते. ओके, इश्यू सॉल्व जायना तुमचो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन कितें आसतलो? पळय कोर्स ऑफ एक्शन आमचे आतां सद्याक म्हाका दिसता आमी मागीर एक बरी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें आहा. सद्याक कितें आहा पळय कानोये कालांगूट अशी तूं मडगांव वास्को अशी प्रायवेट गाडयो कितल्योश्योच भाड्याक चलता, पलटी नंबर कितल्योश्योच चलता. आनी होय जाल्ले आहा हे पळय जे आयज भायले येयल्ले आहा गोंयचे भायले पळय आनी विला घेतला जावं कोणी गेस्ट हावसून घेतला तेंच्यांनी आपल्यो ज्यो दिल्लीच्यो गाडयो येयल्ल्यो जावं हरियाणाच्यो जावं PB ह्यो गाडयो रेंटाक चलता. म्हणजे सगळो धंदो भायल्यांनी येवपाचो आनी भायल्यांनी करपाचो आनी गोंयकारांनी कांय धंदो करपाचो ना. आमचे हे गोंयांत रावन आमी गोंय भायले जाल्ले आहा आनी भायले येवन गोंयकार जाल्ले आहा. आतां फाटीं तुमी पळयलां आसतलें मस्टँग धरलेली आमच्या अंजुनच्या PSI ती गाडी रेंटाक चलताली. हे कितलेशेच आहा हे ऑफेन्स करतात आनी मागीर फाल्यां कितें जालें की रेंटाकाराचेर इशू येता. सो हेका लागून आमी आतां कितें आहा उदीक तकले वयर गेल्ले आहा आतां सोसून म्हणून एक लिमीट आसा. कित्याक आमी जे रेंट कार करता आमकां पयलीं म्हणटा ते स्पीड गव्हर्नर लागता, प्रायवेट गाडयांक स्पीड गव्हर्नर लागना, ते यमराज. आमकां स्पीड गव्हर्नर लागता, आमकां कांय ऑब्जेक्शन ना कित्याक लोकांक त्रास जावंक फावना आमकां लागून. स्पीड गव्हर्नर लागता, कमर्शियल रोड टॅक्स लागता, कमर्शियल इन्शुरन्स लागता, सगळे कमर्शियल वस्तू घालून आयज कितें जाला आमकां धंदो ना. आमच्यो गाडयो घरा आहा आनी प्रायवेट गाडयो बिनदास भाड्याक चलता. मोपा एअरपोर्टार अशी प्रायवेट गाडयो भाड्याक चलता, दाबोलीम एअरपोर्ट अशी प्रायवेट गाडयो चलता, कालांगूट कांदोलीम ह्यो अशी गाडयो प्रायवेट चालूच रेंटाक आनी रेंटाकार लिगल ज्यो गाडयो आहा त्यो घरा आहा आपल्यो. गव्हर्मेंटाक आमी इन्कम टॅक्स भरतात, GST भरतात, आमी सगळे भरतात आनी आयज ताचो फायदो कोण घेता हे प्रायवेट गाडयो दितात पळय ते आनी कमर्शियल गाडयो येतात. आमचो अहें आतां एक कुलाब जाला जी आमची टीम आहा ऑल गोवाची. हय सांग. आतां पळय प्रायवेट गाडी आनी एक आयडिया आतां आमी आमची जी टीम आहा ऑल गोवाची आमी आतां एक डिस्कशनाक आहा ऑलरेडी अंडर हे आहा आमचे आनी आमच्या गोवोरमेंटा कडेन आमी आतां मेळपाचे आहा ज्यो SP आहा जावं डायरेक्टर्स आहा पळय तांकां
एक घरान जर प्रायवेट गाडी आसता पर्सनल युजाक, एक गाडी आसता, 2 गाडी आसता, 3 गाडी आसता, 4 गाडी आसता, ह्यो 10 पळय रेंटाक गाडयो एकाच्याच नांवार आसता, जावं घोव बायलाच्या नांवार आसता, 10-20 गाडयो चलता. हेचेर इन्क्वायरी जावंक जाय न्हू. GSTची फाटीं सगळ्यांक नोटीस आयिल्ली. GSTची इन्क्वायरी जावंक जाय, विजिलन्स इन्क्वायरी जावंक जाय की एक मनीस 25 गाडयो रेंट घेता, तेजो सोर्स ऑफ इनकम कितें आहा? त्यो गाडयो तेणी 20 गाडयो घेतला पळय तेज्यो. सो हो एक आमचो एक मुद्दो आहा. पूण आतां हांव तुका इन डिटेल्स वचना, कित्याक आमचे सद्याक अंडर प्रोसेस आमचें कितें सगळें कितें आहा तें एक आमी बरें प्रेस घेतले, SPकूय मेवतले, डायरेक्टराकूय मेवतले आनी आमचे इनपुट्स कितें आहा पळय ते आमी सांगतले. कित्याक कायदो आमी सारको फॉलो करता. आमी ना CMाक कितें म्हणटा, ना गव्हर्मेंटाक कितें म्हणटा, ना डायरेक्टराक कितें म्हणटा. आमचो मुद्दो एकूच आहा, ह्यो पळय ज्यो प्रायवेट गाडयो रेंटाक चलता आनी पळटी नंबर प्लेट हेंचेर एक्शन जावंकूच जावं. आनी एक्शन म्हणजे कितें की बाबा तेंचें रेजिस्ट्रेशन कॅन्सील जावंक जाय. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.